प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16 वोड 12 ते 19 पर्यंत. लूक चॅप्टर 6 वर्सेस 12 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मागीर अशें जालें. मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां आपोस्तल अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब जुआंव फिलीप, बार्थोलोमेव, माथ्यो, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी गादकी उतोरलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू उपदेश दिता आनी पिड्योवंतांक बरो कोत्ता. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मोळार रावलो. थंय ताच्या शिसांचो व्हड जोमो एकठांय जालो. आनी जुदेया थावन, जेरुजाल्या थावन आनी दोर्या देगेच्या तीर आनी सिदोन नगरांत थावन ताचें उतर आयकूंक वो आपल्या पिडे रोगींतलो बरो जावंक आयिल्लो पुस्कोळ लोक जमलो. आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जातालीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमी शिवर्तमान आयकलां तें आमकां कळोन येता जेजू कशे भाशेन आपल्या 12 आपोस्तलांक विचून काडटा. भाव भयणीनो, हें विचून काडपाचें काम सोंपें नासलें. सर्गीच्या बापान जेजूक ह्या संवसारान मनशा कुळाची सरवण करपाक धाडलेलो. आनी भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान देवाचें उतर शिकून खुर्सार वचोन मनशाची सरवण करून तो आतां पोत्तून वचपाचो आसलो. आनी ताच्या फुडें वेच्या उपरांत ताका जाय आसलें मनशा कुळाक आपलें उतर शिकयल्लें. म्हणटच तो आतां कितें कोत्ता? तो आतां ह्या 12 आपोस्तलांक विचून काडटा. पूण 12 आपोस्तलांक विचून काडचे पयलीं देवाचें उतर म्हणटा तो दोंगरार वचोन आख्खी रात मागणें कोत्ता. आपल्या सर्गीच्या बाबा बरोबर तो रात सारता. आनी भाव भयणीनो, आमी बारीक पळयत जाल्यार जेजू कितें कोत्तालो सदांकाल? फकत जेन्ना 12 आपोस्तलांक विचून काडले तेन्ना ताणें मागणें करूंक ना रातभर. तो सदांकाल आपल्या सर्गीच्या बापाशी मागणें कोत्तालो. ताजो संबंद आपल्या बापाशी सदांकाल आसतालो. आनी आयज जेजू आमकां कितें शिकोवंक सोदता? भाव भयणीनो, आमचो संबंद देवाशी आनी देवाच्या उतराशी ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांच्या वस्तूंनी आमी बुडटले. आमचें मन ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलतलें आनी आमी जी येवजण देवाक हा आमच्या जिवितांत, कित्याक ताणें आमकां रोचल्यान आपलें काम करपाक, आपली येवजण पूर्ण करपाक, ती आमी करपाक पावची नात. कित्याक आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी बुडटले. तर आयज जेजू आमकां ह्या शिवर्तमान कितें शिकयता? तो शिकयता की आमी आमची चोत्राय ताजेर आनी ताच्या उतराचेर धरूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी, देव आनी सरवंडार मानता त्या दिसा आमी एक नवी रचना जाता. पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी एक नवो जल्म घेता. इंग्लिशीन म्हणटात वी आर बॉर्न अगेन. म्हणजे ज्या दिसा आमचो नवो जल्म जाता देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान कितें करूंक जाता? आमच्यान हें उतराची सजमणी घेवंक जाता. पयलो पवित्र आत्मो आमच्या भितर येतकूच तो कितें करता? देवाचो शी मेर नासलेलो लोक मोग आमचे भितर ओतयता. आनी तो शी मेर मोग नासलेलो मोग जो ओतयता त्या मोगा वरवीं आमच्यान देवाचो मोग करूंक जाता. तर आमची देवाचो मोग कसो कोत्ता? आमी देवाचो मोग कोत्ता जेन्ना आमी ताचें उतर पाळटा.
आमी जेन्ना ताच्या उतरा प्रमाणे चलता आमी देवाक दाखयता की आमी खरेपणी ताचो मोग करता. भाव भयणीनो, आमी बिश्टेन म्हणलें जेजूचो मोग करता, देवाचो मोग करता, पूण आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलना, आमी आमकांच फटयता. कितलो लोक देवस्पण करता, मिसाक वेता, इगोर्जेक वेता, सांती साक्रामेंता लागीं बसता, खूब वावर करता इगोर्जेन, पूण देवाचें उतर पाळटात काय? डू दे बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड? आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक, आनी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक जाल्यार आमकां जाय पवित्र आत्म्याची गरज. आनी पवित्र आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकयता, पवित्र आत्मो आमकां तें उतर सोंपें करता, पवित्र आत्मो आमकां आतां आमचो मोग देवाशी घट करीत वेता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा, तो आमकां जी येवजण देवाची आसा, बरी येवजण आमच्या जिवितांत, ती आमकां कोडीत करता. आनी आतां आमी देवाची येवजण, देवाचें काम करूंक पावता. वी डू द वील ऑफ गॉड. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां सदांकाल कितें करपाक? पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर शिकपाक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाचें उतर शिकता, पवित्र आत्मा आमकां तें उतर सोंपें करता. आतां आमच्यान तें उतर पाळूंक जाता. आमकां आतां जें देवान येवजिलां आमच्या जिवितांत तें आमकां कोडीत जाता. आनी आतां आमी देवाचें काम करूंक पावता. ज्या भाशेन जेजू आख्खी रातभर आपल्या सुर्गीच्या बापाशी मागणें करतालो, फकत जेन्ना तो 12 शिसांक विचून काडटालो न्हय, सदांकाल. आनी आमी सदांकाल आमच्या देवा बरोबर पवित्र आत्म्याच्या मजतीन, पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर शिकोवन आतां आमच्यान देवाची खोशी, देवाचें काम करूंक जाता. आनी देवान येवजिलां तें आमच्या जिवितांत पाडूंक जाता. हेंच करपाक भाव भयणीनो, आयज देवाच्या उतरान आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान करपाक आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. हांव तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.